Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या स्वयंबाचे असोक्तायेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता. जशें तुमचे कुडीचे सांदे पोजडपणाचे आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमी ओपून दिले आनी सगळेंच खोटेपण जालें, तशेंच आतां सगळेंच पवित्रपण जावचे खातीर तुमचे सांदे प्रामाणीकपणाक ओपून दियात. तुमी पातकाची गुलाम जाल्यात तेन्ना तुमी प्रामाणीकपणा सोरी आपले सोतेची आसल्यात. आतां तुमकां लॉस दिसता त्या कर्तुबांचो तुमी तेन्ना कसलो फळ काडलो? मरण शेवट तांचो. आतां पातकां मेकळीं जातोच आनी देवाचीं चाकरां जाल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रपणाक पावयता तसलो आनी सासणाचें जिवीत शेवट तुमचो. पातोक दिता तो मुशारो मरण, देव दिता तें देणें आमच्या सोम्या क्रिस्ता जेजूसोवें जिवीत सासणाचें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. जो मनीस नोश्त्यांची बूद घेवन चलोना ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. वावत्या व्हाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काळा पोरमाणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. पूण नोश्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावा विण अशें न्हय. ते कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्यांची वाट निसंतोणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां भागी. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. तुमचे भितरलो कोण होडतो तुमचो सेवक जावचो. आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडतलो म्हणटा सोमी. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज ओत्रेगून ओत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पोरयान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घोराब्यांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, हांव संवसारांत उजो घालूंक आयलां. लूक 12:40-40-9. नियाळाक आदार. भाग्यवंत जुआंव कापिस्तान हो कायद्याचेर शिकोवप करून राजा लादिस्लाव हाच्या खाला वावर करतालो. जेन्ना थंय झूज जालें तेन्ना ताका बंदखणींत घातलो. बंदखणींत आत्मीक जिविताची नवसोरणी जावन तो भायर सरलो तेन्ना ह्या कायद्याचे शिकोवणेच्या आदारान आनी आत्मीक अनुभवान ताणें समाजांत ओनितेचेर, वायटाचेर, झुजांचेर आड उजो पेटोवंक सुरू केलो. हेच भावार्थाचे यात्रेंत तो जैतिवंत जालो आनी मरणा उपरांत भाग्यवंतपणाचो दर्जो ताका फावो जालो. जेजून संवसारांत येवन ओगेपणाचें जिवीत जियोंक ना, पूण ताणें 30 वर्सां पवित्र पुस्तकाची वळख घेवंक आनी दिवंक वावुरलो. जेजू समाजाची चाल शिकूंक लागलो. समाजांत आशिल्ली ओनीत, झगडीं, झुजां, तुटलोले संबंद, जिविताच्यो अनेक संस्कृतायो ताणें अनुभवल्यो आनी 3 वर्सां ताणें संवसाराक आत्मीक मोगाचो उजो पेटयलो. म्हणटात, वाडून व्हड जावं जंय तुका रोयला. खरेंच जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगोजेंत, समाजांत जेन्ना ओनीत, वायट आनी चुक्यो घडटात थंय ओगीच रावंक न्हय, पूण उजो घालून बरेपणां हाडूंक आमी वावरूंक जाय. सर्गींच्या बापा, जिवितांत तुजो अनुभव घेवन नवेपणाचो उजो घालूंक वावरूंक आमकां तुज्या मोगाच्या उज्यान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.